24 मे काँग्रेस सरकार घडयतली हे बाबुशाचे दिसा सपन. तेंडुलकर म्हणटा भाजपाचे आमदार वाडून जातले 24. याचक जावन बाबुश आयिल्लो आमचे कडेन भाजपाचो दावो. वास्को सावन पणजे मनशाचो प्रवास 60 रुपयांनी जाल्यार कदंबाचे कुरियराक घेतात 75 रुपया. लोक म्हणटात बसीन धाडचे परस कुरियर आपणेच भरून पाविल्ले बरे. मडगांव ते काणकोण मजगतीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जावपी अपघातांक सरकार जबाबदार. ग्रीन गोवा फाउंडेशनान केला आरोप. फाउंडेशनान बरयला राणा खाते आनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाक पत्र. बानार मस्ती करतल्या पर्यटकांक वेळारच आळबंद घालात ना जाल्यार काडून उडयतले बानाच्यो प्लेटी. शाळांतल्या गांवकारांचे मामलेदाराक गाराणे. नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. 24 मे काँग्रेस सरकार घडयतली हे बाबुशाचे हास्यास्पद विधान भाजपान म्हटलां. काँग्रेसीचो पणजेचो उमेदवार बाबुशान पणजेचे तिकेटी खातीर सगळ्यात पयलीं भाजपा कडेन संपर्क सादिल्लो. काँग्रेस काबार जाल्या देखून आपूण भाजपान येवपाक सोदता अशें बाबुशान म्हणिल्ल्याचें तेंडुलकरान सांगलें. 24 तारखेर काँग्रेस सरकार स्थापन करतले अशें बाबुशान म्हणिल्ले. जाल्यार भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर म्हणटा बाबुश दिसा उजवाडा सपन पळयता. भाजप 4 जागे जिखतलो देखून काँग्रेसीक सरकार स्थापन करपाची संदच मेळची ना अशें ताचें म्हणणें. भाजपाच्या आमदारांचो आंकडो वाडून 24 जातलो. काँग्रेस पार्टीची तिकेट मागचे पयलीं आनी नॉमिनेशन पेपर फायल करचे पयलीं भारतीय जनता पक्षाच्या ऑफिसान तो तिकेट मागपा खातीर कित्याक आयिल्लो भारतीय जनता पक्षाची ह्या बाय इलेक्शनाक. आनी त्या वेळाचेर ताका दिसतालें काँग्रेस पार्टी स्क्रॅप जाल्ली पार्टी आसा म्हणून. आनी ती स्क्रॅप जाल्ले पार्टीन बाबूश आतां परतो गेल्लो आसा. थंय पराभव जातलो म्हणूनच तो पयलीं भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयान येवन तिकेट मागून गेल्लो. येणारे 23 मेक जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना गोंयच्या जनतेच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या मदतीन हो रिजल्ट आसतलो. 6-0 आसतलो. भारतीय जनता पक्षाचे 6 उमेदवार 2 लोकसभेचे आनी 4 विधानसभेचे आमदार आमचे निवडून येतले. आनी भारतीय जनता पक्षाची आमदाराची संख्या ही आमच्या बळाचेर 18 आमदार आसतले. प्लस 6 आमदार आमचे बरोबर आसात. ती संख्या जावन 24 जातली. आनी कोणी दिसाची स्वप्नां पळोवची न्ही की 24 तारखेक किंवा 23 तारखेक गोंया भितर भारतीय जनता पक्षाचें सरकार पडटलें म्हणून. भाजपाचो पणजेचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकारान स्मार्ट सिटीच्या कामांत घोटाळो केल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप भाजपान भायर आयला. भाजपाचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार नरेंद्र सावयकार म्हणटा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामांत पारदर्शकता आसा. स्मार्ट सिटीच्या कामांत निविदा ना, बोली ना देखून ह्या कामांत घोटाळो जावपाचो प्रस्नच ना अशें ताचें म्हणणें. की झेब्रा क्रॉसिंगा बद्दल उलयल्यात काल. आता झेब्रा क्रॉसिंगाच्या संबंधान जी माहिती घेतल्या त्याच्या आधाराचेर अजून त्याचें कामूच अजून अलॉट जावना कोणाक. 35 लाखांचें काम 35 लाखांचें काम अलॉट जाल्लें आसा तें आपल्याक दिवचें काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट सांगता. आतां हांकां कित्याक दिवचें? संवय आसा न्ही ती अशें दिसता एक फावट म्हणून मागता आपल्या कडेन दिवचें म्हणून. पूण खरें म्हणजे हो कामूच जर अलॉट जावना हे पयशांच्या हे मुखारूच जर वचूना जाल्यार खंयच्या हातून खंयचो स्कॅम आयलो. खंयचीय गजाल जेन्ना सुरवात जाता ती सुरवात जाता आसतना तातूंत कांय टिदींग प्रॉब्लेम्स आसतातूच आमकांय खबर आसा. आनी हे टिदींग प्रॉब्लेम्स पयस करून तातूंतल्यान सोल्युशन्स काडपाक जेन्ना आमी मुखार वता आनी जेन्ना स्मार्ट सिटी सारको एखादो एक इनोवेटीव कन्सेप्ट घेवन सरकार येता आनी तें काम करपाक सोदता तातूंत खरें म्हणजे ताका सपोर्ट करपाचो आनी त्या सपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे ऑपोजिशन जरी आसता जाल्यार कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून काम जर करपाक सोदता आसत जाल्यार असल्या कन्सेप्टान सुद्दां काँग्रेस पार्टी सपोर्ट करपाक शकता. पूण इलेक्शनां तोंडार आयली आनी इलेक्शनां तोंडार आयली म्हणून आतां सिद्धार्थ उबो रावला म्हणून तेजेर आरोप करुया आनी लोकांची दिशाभूल करुया. हे काँग्रेस पार्टीन थारोवचें. सो 23 तारखेचो रिजल्ट हो स्पश्ट आसा. ह्या गोंयची जनता जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान उबी रावतली. भारतीय जनता पार्टीक जंय तें मेळटलेंच. पूण त्याच बरोबर गोंया भितर डेव्हलपमेंटाचो अजेंडा घेवन जी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार काम करपाक सोदता त्या सरकारा फाटल्यान सुद्दां गोंयची जनताय उबी रावतली. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.
कदंब महामंडळान कुरियर सेवेचो दर वाडयल्ल्यान प्रवासी आणि व्यावसायिकांनी अजाप उक्तायले. ह्या आदी वास्को ते पणजे कुरियर सेवेक 40 रुपया पडटाले, पूण आता एका पाकिटा फाटल्यान 75 ते 90 रुपयांची दरवाड जाल्या. पणजेच्यान वास्को वचपाक एकल्याक 60 रुपया फारीक करचे पडटात. कुरियर सेवेचे वाडिल्ले दरवाडीक लागून लोक सामकेच बेजारल्यात. बशीन कुरियर धाडचे परस आपूण स्वता जावन कुरियर दिवन येतले अशें लोक म्हणटात. कदंब महामंडळान हे कुरियर सेवेचे कंत्राट आमोणकर लॉजिस्टिक्साक दिला. हांव आतां धाडपा लागलेले एकूच पार्टीक धाडपा लागलेले. ओके, तर 70 रुपीज तरी घेवपा जाय आशिल्ले. तेंच्यांनी एकूच नांव मनशाचे 2 काडले आनी 140 घेतले. म्हणजे एक मनशाची पार्सल धाडटा 70 रुपीज. जर आमी जे बसीन जर आमी ट्रॅव्हलिंग करता जाल्यार आमी 35-70 रुपीज वचून येवं शकता. पण हांगा कितें चल्लां हे कितें? They have to see reduce the price of parcel, क्योंकि जो टिकट जाने आने का 37 रुपीज़ और 38 रुपीज़ इज देयर, तो यही पार्सल में वो लोग जाके आ सकते हैं. लोकल अगर आप देखने के जाएंगे तो प्रोफेशनल दे चार्ज 50 रुपीज़ टू सेंड टू मुंबई. तो जब एक पार्सल 50 रुपये में मुंबई जा सकता है, तो ये 75 रुपीज़ क्यों पैंजिम टू हियर और मडगांव टू वास्को 75 रुपीज़. सो एक छोटी छोटी बात के लिए सब प्राइजेस अगर ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे तो आम आदमी जैसे हमारे लोकल लोग कैसा सर्वाइव करने का, हाउ दे शुड डू द बिजनेस. कुरियर सेवेच्या वाडिल्ल्या शुल्काविशीं आपल्याक कांयच खबर ना अशें कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदा म्हणटा. हे विशीं चवकशी करतलो अशेंय ताणें सांगलें. मी केटीसीन आउटसोर्स केला पार्सल सर्वीस. आमकां आतां रेव्हेन्यू माहीत येयला, पूण आयज म्हाका कळ्ळें की तो माहीत चार्ज करता. हांव एक काम करता, आयज चॅक करता वाय चार्जींग एक्स्ट्रा एंड देन विल टेक एक्शन ऑन चार्जींग एक्स्ट्रा. हे विशीं गोवा 365 आमोणकर लॉजिस्टिक्साचो विभागीय प्रमुख विजय परबाक मेळपाचो यत्न केलो, पूण तो मेळ्ळो ना. पूण फोनार ताणें हे विशीं म्हायती दिली. आमचो खबराकार हिरू महालेन ताचे कडेन संपर्क साधल्या उपरांत शुल्क वाडीच्या कारणांचेर तो उलयलो. हेचे आसा आपले कुरियर डॉक्युमेंट दॅट इज चार्ज 70 रुपीज. ओके, मागीर 70 रुपीज त्याच्या उपरांत नेक्स्ट तुझे अप टू 10 kg विल चार्ज यू 100 रुपीज. 10 kg झालं उपरांत 100 रुपीज. ना, अप टू 10 kg. अप टू 10 डॉक्युमेंट एक हाफ किलो पर्यंत स्टार्टिंगचे तुमचे डॉक्युमेंट सोडून बाकीचे जे पार्सल असतात ते इनिशियली बिगिनिंग प्राइस ते 100 रुपीज. ऑल स्टेशन ऑल स्टेशन एनी स्टेशन इन गोवा रायट फ्रॉम पेडणे टील काणकोण. सध्या 8 स्टेशनां माझे ऍक्टिव्ह आसा, उरलेली 5 स्टेशनां ऍक्टिव्ह करपाची आसा. टोटल 15 स्टेशन रायट फ्रॉम पेडणे टील वाळपय टील काणकोण. ओके, बट इंटरस्टेट आहा तुमची सर्वीस? हय, इंटरस्टेटूय आसा. खंय खंय कदंबा वयता पळय थंय थंय सर्वीस आसा. बट हे रेट तुमकां कदंबान दिले काय हे तुमचे रेट जे आतां तुमी सांगले ते? कदंबाचे रेट कशे मेळटात ताचेर वी हॅव गिवन प्लस ऑन सर्विसीस. सो तातूंत जे कंपनीचे नॉमिनल कितें चार्जीस आसले ते आमी ऍड केले. कदंबाचे जे एका पार्सलाक एनवलपाक तेंचे आसले ते 55 आसले, दॅट इज कन्वर्टेड टू 70. ओके ओके, आनी तेंचे अप टू 2 किलो पर्यंत 70 रुपीज आसले. वॉट वी हॅव डन, वी हॅव कन्वर्टेड एवरीथिंग इंटू 100 रुपीज. पूण तेंचे 2 किलाचे वयर वयता ते 95 रुपीज घेताले. सो वी हॅव मेड द इन्क्रिमेंट ऑफ जस्ट 5 रुपीज. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मडगांव ते काणकोण मजगतीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जावपी अपघातांक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जबाबदार आसा. ग्रीन गोवा फाउंडेशनान आरोप केला. राष्ट्रीय महामार्गाचे कुशीक आशिल्ल्या कांय झाडांक लागून प्रवाशांच्या जिविताक धोको उप्रासला. हे विशीं ग्रीन गोवा फाउंडेशनान गोंय सरकार, राना खातें आनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाक पत्र बरयलां. मडगांव ते काणकोण मजगतीच्या राष्ट्रीय महामार्गावेल्या झाडांक लागून प्रवाशांच्या जिविताक धोको उप्रासला अशें ग्रीन गोवा फाउंडेशनाचो अध्यक्ष रेसन आल्मेदा म्हणटा. रस्त्यार झाडां कोसळून ह्या आदी अपघात जाल्यात. पावसा आदली कामां करपाक सरकार आनी संबंधीत खात्याक अपेस आयिल्ल्याचो ताणें आरोप केला. I am already collected complaint in national highway from Margaon to Kankon. Most of the trees which have been planted by forest department, they already मेले आणि ते आता पावसा सगळे रस्त्यार पडपा आहे. ऑलरेडी लोकां कोण कितले एक्सिडेंट रिपोर्ट केले आमके येले कितले एक्सिडेंट की बट गोवा गव्हर्मेंट प्री मान्सून कांय काम करना आनी वयल्यान रिपोर्ट येतलो की म्हणून एक्सिडेंट जाल्ले आमी रेस्क्यू करमू. लिटरली गोवा गव्हर्मेंट एंड ऑथॉरिटीज आर रेडी टू किल पब्लिक who are using national highway from Margaon to Kankon. They have to take preventive measures before June
to cut all the dead trees. पण गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड एंड ऑथॉरिटीज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड की कोणाक काय हेल्प करपाक की हेंची फकत इंटरेस्ट आहा की फकत प्रॉमिसीस करपाक. तूं थंय चोवपाक गेले तूं आयज नॅशनल हायवेचेर खंयचे स्टेडीयम आसा भायली की प्री मान्सून काम चालू आसता हे फकत सांगतले की आमी कोताय म्हूण तूं थंय चोयलें लिटरली की 5-5 वर्सांचे मेलो झाड ऑलरेडी रस्त्यार हे मार्गांव वचत ते काणकोण आख्या हायवेचे प्रॉब्लम आहाय. बट ते की सांगता हेल्मेट कंपल्सरी म्हणटा हेल्मेट कंपल्सरी तूं रेव्हेन्यू करपाक जनरेट हेल्मेटार जे लोक सारवा जावपाना हो जे पळय आहा गव्हर्मेंट प्लॅन करता लोकांक मारपाक हें मुगे स्ट्रेट सांगपाचें की गव्हर्मेंटार इतली सिरियस आहा जाल्यार हें तेमी बिफोर जून 1st वीक इतले झाड काडून दाखोवचे की गव्हर्मेंट कोणे पब्लिकाक केअर करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सैमीक सुवातो ह्यो आनंद घेवपा खातीर आसतात. थंय घाण केली जाल्यार कशें दिसतलें? साळांतल्या थळाव्यांक हो प्रश्न पडला. दिवचल साळांतल्या बांदाचेर बरेच पर्यटक न्हावपाक म्हण येतात पण येवन मस्ती करतात. सोऱ्याचे कॅन आनी कोयराच्यो राशी करून वतात. हे सगळे बंद करपाक आमी 6 दिसांचो वेळ दितात नाजाल्यार बांदाच्यो प्लेटी काडटले अशी शिटकावणीच तांणी दिल्या. गरमी काडपा खातीर म्हण लोक साळांतल्या उदका स्त्रोत खात्यान बांदिल्ले बांदार वतात. हो बांद थंडाय दिता. ताचें उदक पिवपा खातीर वापरतात. पूण ताचें पंपिंग स्टेशन सध्या पिकनीक स्पॉट जावन रावल्यात. पर्यटक येतात, सोरो पियेतात, रित्यो बाटल्यो कॅन प्लास्टीक थंयच उडयतात आनी वतात. साळकार ह्या प्रकारांक बेजारल्यात. थळाव्यांनी मामलेदार आनी पंचायतीक बरोबर बसका घेवन हाचेर कायम उपाय काडपाची मागणी केल्या. नाजाल्यार बांदाच्यो प्लेटी काडटले अशी सरळ सरळ शिटकावणीच तांणी दिल्या. पळयात. हांगा ड्रग्स चलता, सोरो चलता. ह्या गांवांत आयज मेरेन ड्रग्स हांगा येवंक नासले. हे येयले कित्याक हांव ब्लेम करता सरकाराक. तुमकां लागून तुमी जे आयज हें केलां आनी तुमी हे सांबाळूंक पावले ना म्हणून आयज आमच्या गांवांत ड्रग्स येयले. सोरो इतलो सोरो लोक घेवन येता म्हणजे हांगा आमकां गांवांत भोंवपाक सुद्दां इतलो भंय दिसता. सांजचे जेन्ना हे लोक वयता हांगाच्यान इतले स्पिडीन गाडी आनी इतली अंधाधुंदी करता कितें सांगपाचें हें ना. म्हणजे इतले आमची बायलां भोंवत आसता, सगळे भुरगे भोंवत आसता. आयज ना फाल्यां कितें ना कितें घटना जातली तेन्ना हे जागे जातले हें हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां. पूण आमी 6 दिसाचें अल्टिमेटम दिता सरकाराक. WRD मिनिस्टर आहा तेकाय अल्टिमेटम दिता फुडल्या शेनवार पर्यंत हे जे कितें हांगा चल्लां तें बंद जावपा जाय. जर तें बंद जायना जाल्यार आमी अख्खो गांव सगळ्यांनी ग्रामपंचायतीन सांगलां, आज लेटरूय बरोवपाक सांगलां. हे जे उदक जे स्टोर केले ते सगळे प्लेटी आमी काडटले आनी हे जे मोटर हांगा बसयल्ले ते मोटर आमी स्टार्ट करपाक दिवपाचे ना. हे आमी सगळ्यांच्या वतीन सरकाराक आमी अल्टिमेटम दिता आनी सरकारान शेनवारा पयलीं WRDन हेचेर कितें तें एक्शन घेवपाचें. परत आमी लेटरां बरोवंक वयचें ना. आयज आमची पंचायतीन मिटींग आसली गार्बेजीक लागून स्पेशल. तेन्ना मिटिंगेक असो विशय येयलो की माडयार जी अंधाधुंदी चल्ल्या कोण बाटले सोरो पितात, बाटले उडयतात, कचरो उडयतात आनी तें आमकां पंचायतीक काडचें पडटा. तेन्ना ह्या 8 दिसां भितर हे WRD जर समज आनी पुलीस जर तेचेर एक्शन घेयना जाल्यार आमी ते प्लेटी काडून उडयतले. आमी ठाम धरलेले आसा. तेन्ना गव्हर्मेंट हेंचेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवचें. आमी खूब गेल्या वर्सा पासून कलेक्टराक धाडले, मामलेदाराक धाडले लेटर, पुलिसेक धाडले पूण अजून तेचेर निर्णय कांयच जायना. तेका लागून गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. साळांतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. सरकारी शाळा बंद पडपाक जायनात देखून तांचेर चड लक्ष दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मयां दिलें. पूण लोकांक अपेक्षा आशिल्ल्या मयेच्या स्थलांतरितांचे मालमत्तेच्या हुमकाळून उरिल्ल्या विशयाचेर मात तो एक्कूय उतर उलयलो ना. मये युवा महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री आयिल्लो. गोयची पारंपारीक लोककला आणि संस्कृताय राखून दवरपाच्या हेतान रायझिंग युथ संस्थेन दुसऱ्या मये महोत्सवाचे आयोजन केला. शेनवारा ताचे उक्तावण जाले. आम्ही जरी म्हटलें की आमच्यो सरकारी शाळा त्यो चलपाक जाय, म्हाजें मत तें आसा. हांव म्हणटा आमच्यो सरकारी शाळे कडेन म्हाजें प्राधान्य आसतलें. मुख्यमंत्री ह्या नात्यान सरकारी हायस्कूल आनी सरकारी शाळा ह्यान फुडें गोंयांत ह्या दोनूय सेक्टराक बाकीच्या पेक्षा प्राधान्य जर कोणाक आसतलें जाल्यार सरकारी हायस्कुलाक आसतलें. पण त्याच बरोबर प्रायवेट सेक्टरांत जे चलयता तांच्यांनी आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें हें म्हाजें म्हणणें आसा. संस्था आनी शैक्षणीक संस्था चलयता आसतना
आपलो भितर जीव ओतून काम करचें. फक्त ते इट इज नॉट अ फॅक्टरी, इट इज नॉट अ कंपनी चलोवपा खातीर. ती संस्था आनी विशेष करून शैक्षणीक संस्था त्या खातीर ते चडान चड आमी भुरगे घडयता आनी ते घडोवपा खातीर तेंच्यांनी वावुरचें अशें म्हाका दिसता. ही एक गांवच्या लोकां खातीर मातशी आपली कला हांगा सादर करपाक. हाजे बरोबर प्रायजूय बी तितली इम्पॉर्टंट आसता काय कितें हाजेरय बी खूब जाणांच्या तकल्यांत विचार येता. जेन्ना कॉम्पिटिशन आसता, स्पर्धा आसता, त्या वेळाचेर प्रायज हें दिवप जाता. पूण म्हाका दिसता की प्रायज हें स्वताकच मेळपा जाय. म्हळ्यार जर कॉम्पिटिशन दुसऱ्या बरोबर केलें जाल्यार तातूंतल्यान जेलसी, तातूंतल्यान द्वेश अशें निर्माण जाता. पूण जर कॉम्पिटिशन स्वताचे कडेन जर करत जाल्यार आपलेच आपूण सुदारप जाता. मयेंतले स्थलांतरितांचे मालमत्तेचो प्रस्न अजून सुटावो जालो ना. मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पयलेच खेपे काल प्रमोद सावंत मया आयिल्लो. ह्या वेळार तो मयेच्या ज्वलंत प्रस्नाचेर उलयतालो अशी आस्त आशिल्ली, पूण तशें जालें ना. हे विशींची खंत मये नागरीक कृती समितीचो आदलो अध्यक्ष काशीनाथ मयेकारान उक्तायली. पळयात. काल मयान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे प्रमुख पावणे म्हणून मये महोत्सवाक आसले. त्या वेळाचेर तेंच्यांनी उलयतना म्हटलें की मये गांव जो आसा हो सांस्कृतीक दृश्ट्या जतन करपाक जाय. एक बरी गजाल आसा. पण आमकां दिसलेलें की मुख्यमंत्री मये संदर्भान कस्टोडियनचो विशय जो आसा त्या संदर्भान कितें तरी 2 उतरां उलयतले म्हणून. पण भाशणान तेंच्यांनी खंयच त्या संदर्भान उल्लेख केल्लो ना. विशय तांकां खबर आसा, कस्टोडियनचो विशय तांकां खबर आसा. ह्यान पयलीं तेंच्यांनी खूब फावटी ह्या विशयाचेर सभागृहान तेंच्यांनी उलोवपूय केल्लेलें आसा. आमी मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की जाता तितलो बेगीन हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न निकालान काडचो. कित्याक हायकोर्टान आमची एक केस थंय पेंडींग आसा आनी हायकोर्टान आमचो एजी जो आसा हो एजी अजून पर्यंत ठोस अशें उत्तर जें आसा हें उत्तर मानपाक शकलो ना. त्या खातीर आमी दोतोराक विनंती करता की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून एजीक आपूण हाडून आनी मयेची समिती जी आसा ही समितीक बरोबर घेवन ह्या संदर्भान चर्चा करची आनी हायकोर्टान जे कितें दस्तावेज दिवपाक जाय ते आमी दितात ते दस्तावेज दिवन ती केस जी आसा ही निकालान काडची आनी मयेचो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न सोडून सगळ्या मयेकारांक जमनीचे अधिकार दिवची इतली आमी विनंती करतात. मयेच्यान आमचो खबराकार महेश कोवेकार. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनेच्या गोंय फांट्यान गोंयच्या असंघटीत कामगारांचे प्रश्न हाताळचे अशें मुंबय उच्च न्यायालयाचो निवृत्त न्यायाधीश अविनाश लवंदेन आवाहन केलें. गोंयांत जायते कडेन बांदकामां चल्ल्यात. ह्या बांदकामांनी व्यस्त आशिल्ल्या कामगारांक तांचे मानवी हक्कच खबर नात. संघटनेन सामाजीक संघटना वा विद्यार्थ्यांचे मजतीन हें काम करूं येता अशें लवंदेन म्हटलें. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनेन गोंय फांट्याचो 6वो वर्सुकी सुवाळो मडगांवां शेनवारा मनयलो. त्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. व्ही कामत आनी मंजुनाथ देसाय ह्या गोंयच्या 2 दोतोरांचो अविनाश लवंदे हस्तुकी भोवमान जालो. सुवाळ्याक पत्रकार प्रकाश कामत, संस्थेचो अध्यक्ष नवनाथ खांडेपारकार, उदय वेर्णेकार, जगदीश प्रभुदेसाय, राजेश प्रभुदेसाय, डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय हजर आशिल्ले. मानवी हक्कांची जागृतायेचे बाबतींत पत्रकारांचे भुमिकेचेर प्रकाश कामतीचें उलोवप जालें. पळयात. Your Goa chapter can also take up issues of unorganized labor sector in Goa. We are all aware that lot of constructions are going on and many of them are deprived of the basic human rights, not say minimum wages, other basic health issues which they require to get attended to. I am sure with the help of social activists, even students of law colleges they take lot of, I personally know, they also take part because it is part of their curriculum. So because it is not possible only for members of this association to take up these activities unless there is cooperation from several other factories. विषय आयलो म्हाका याद आसा 15 विशयाचेर आमी ब्रिक्स 2016 15 आनी 16 तारखेक प्रायम मिनिस्टर मोदी गेले आनी सगळे पुलीस हांगा भरिल्ले आशिल्ले आमचे हांगा जालो तेन्ना सावथ गोवा
तितल्या म्हाका पॅनीक जावन काही एक्टिविस्टांचो आमच्या फोन येवपाक लागलो आनीक उजो लागिल्लो हारात्यांचे घरां सगळीं हें जाल्या आनीक तांची पुलीस दखल घेना. पुलीस स्टेशनार गेल्यार FIR रजिस्टर करिना. तांचे रागान आयिल्लो थंय. मागीर हांवें कितें केलें, फार्सेकार चीफ मिनिस्टर आशिल्ले आनी हाका सोडपाक म्हणून ते गेल्ले. हांवें तांकां फोन मारपाक सुरवात केली. तांकां फोन मारलो आनी सांगलें एक काम कर, बेगीन थंय अशें अशें जालां, तांचे रजिस्टर जावपाक जाय, फुडलें मागीर पळोवया म्हणून. तांणी सांगता तांणी SP थंय धाडलो आनी थंयच्यान ती चालना मेळ्ळी रजिस्ट्रेशन करपाक तांचे पयलें. ही पत्रकाराची लागणूक त्या वेळार उबी जावपाक जाय. जर ती जाली ना जाल्यार ती पत्रकारितेचो समाजाक कसलोच उपयोग ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसप. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचेर पुराय संवसाराचो दोळो आसा. गोंयच्या पोटान खूब कितें लिपलां. गोंयाक नगर नियोजनाची एक बरी परंपरा आसा. नियोजनाचे बाबतींत योग्य निर्णय घेतले जाल्यार गोंय हें अख्ख्या संवसारा खातीर मॉडेल जावं येता. फामाद वास्तुशास्त्रज्ञ विनायक भरणेन म्हटलां. गोंयचे दायज ह्या विशयाचेर वास्तुशास्त्रज्ञ विनायक भरणेचें व्याख्यान मडगांवच्या रवींद्र भवनात दवरिल्लें. त्या निमतान तो आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय मिडिया कडेन उलयले. गोंय कशें आसचें हें थारावचे आदीं गोंयच्या विकासाचो मॉडल आसपाक जाय. नागरी परिवर्तना खातीरच्या प्रकल्पा खातीर सल्लागार म्हूण सरकार वास्तुशास्त्रज्ञ विनायक भरणेची मजत घेतले अशें सरदेसायन सांगलें. I see tremendous opportunity in Goa more than anything else. Goa has always been loved by the world. Goa is always in the attention of the world's radar. And we are at a very important crossroads because if we make certain decisions right, I think Goa can be a model for the world. I truly believe this. We forget is Goa has an amazing tradition of town planning and heritage that is so different from anything else. पुराय गोंय स्मार्ट सिटी करूं येता. पणजे पुरती ही संकल्पना दवरी नासतना दक्षिण गोंयांतय ती विस्तारची. साश्टींतल्यान नवें गोंय घडोवपाचे क्रांतीची सुरवात जातली अशें उपमुख्यमंत्री आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायन म्हटलें. पळयात. I have attended one program of the Rotary Club in Gaspardiyas where it was a face-to-face with the planners and Mr. Barne. Me as a minister who does policies and he as a planner who suggests the future of Goa. Now, being code of conduct then also I was in the audience, but what I saw was that here was a committed ex-Swabhimani Goinkar. So गोंय कशें फुडें म्हळ्यार गोंयची आमची अस्मिताय राखून गोंय एक युनीक मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट, द गोवा मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट इन अ लार्ज canvas if you see it. He was proposing that Madgaon a commercial capital of Goa and Salsette is the heart of Goa. So here एक क्रांती जातली, रिव्होल्युशन जातली जाल्यार साश्टीनान सुरवात जावंक जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. श्रीलंकेत जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याचे पडसाद गोंयांतूय उमटले. ह्या हल्ल्या उपरांत गोंयच्या प्रशासनाक जाग आयिल्ली. उपरांत देवळां आनी चर्चींनी पुलीस बंदोबस्त वाडयल्लो. पूण हो भंय अजुनूय कमी जालो ना. नुवेचे चर्चीन CCTV कॅमेरा बसोवपाची मागणी नुवेकारांनी केल्या. दुरुस्ती खातीर चर्चींतले CCTV कॅमेरा काडिल्ले देखून आयतारा जाल्ले नुवेचे ग्रामसभेत ह्या विशयाचेर बोवाळ जालो. हे CCTV कॅमेरा परतून बसोवपाची मागणी नुवेकारांनी केल्या. जी आमगेली कपेलां गांव गांवांनी मिस जाताय आनी आमगेली आतां चेंज काडाय म्हणटकच सगळें माटो आहा भायर इजिली टार्गेट करपा जाता. सो आमी हें कोणाक वायट म्हणपा न्हू, हें फकत प्रोटेक्शन फॉर आवर चिल्ड्रन, आवर ओल्ड वुमन्स आनी यंगस्टर्स कित्याक खूंय बसताय आनी इजी टू टार्गेट. सो आमी प्रिकॉशन घेयलें चड बरें. म्हाका आमगे न्हूय दिसना हें आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी प्रिकॉशन घेवपा जाय. पंचायत आनी सेक्रेटरी सांगता आमच्यान खूंय रिजोल्युशन घेवपा जायना. पूण म्हाका दिसता जरी तर एक गरजे कितें आहा लोकां पासत एक इंडिविज्युअल न्हू. सो रिजोल्युशन घेयना जाल्यार एक बरें बरेपणान चेची मेण CCTV घालून सगळ्यांक पयले तर एलर्ट केलो जाय. हें डिझास्टर जाचें म्हणून पयलीं जाता. Church had installed CCTVs about a year or a half before, but because of the new construction of the church,
the CCTVs have been removed because some areas were coming under the CC this thing, and that one wing of the church, old church, has been demolished, and that's why we had to remove those CC cameras. Now once the new church comes into this thing in force, we will put all those CCTVs back to the wherever it is required. ग्रामसभेक येऊन आशिल्ल्या पंचवांगड्यांच्या गैरहजेरीविशयी थळाव्या लोकांनी प्रश्न उपस्थित केलो. पळयात तांचे म्हणणे. जाल्यार जायते 5 absent आसताय. आमगे लोक तांकां वोट मानिलेक कोतात absent रावबा न्हू, पूण हिंचाल्या ते सांगताय 5 येवपाक गरजे ना म्हण. म्हाका दिसता जरी तर लोक येवपाक गरजे जाल्यार 5 येवपाक गरजेचें. जरी तर हें अमेंडमेंट तर पंचायतीक आहा 5 येवपाक गरजे न्हू, हें प्लीज हांव गव्हर्मेंटाक मागता हें अमेंडमेंट रेक्टिफाय करपाचें आनी 5 एवरी ग्रामसभा गरजे म्हण हें दवरपाचें. Not a necessity that all the punches should come for the Gram Sabha. I don't think so. No, but all the accounts, the audit report, everything has been presented at a body meeting. So they are aware of all the things. नुवेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. जिविताच्या प्रवासान दर एकल्या मनशाक वेगवेगळे निर्णय घेवचे पडटात, पूण जिवितान फुडें वतना दर एकल्याक असो एक निर्णय घेवचो पडटा ज्या निर्णयाक लागून ताचें जिवितच बदलता. अशाच निर्णयाचेर आदारिल्लो एक निर्णय हो मराठी सिनेमा 11 मेक फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जाल्यार 12 मेक पणजेच्या मॅकॅनिक्स पॅलेसात दनपारां 3 दाखयतले. लेखक, निर्मातो आणि दिग्दर्शक श्रीरंग देशमुखान ह्या सिनेमा विशयी अधिक माहिती दिली. हो सिनेमा दाखोवपा खातीर स्वरंग प्रोडक्शनाक सम्राट क्लब कपिलेश्वरीन तेंको दिला. माझ्या संपूर्ण टीमच्या अत्यंत पॉझिटिव्ह सपोर्टच्या जोरावर, माझ्या कुटुंबाच्या जोरावर आणि महाराजांच्या आशीर्वादाने ही फिल्म रिलीज झाली 18 जानेवारीला महाराष्ट्रात. आणि आता सम्राट क्लबच्या सौजन्यानी, सहकार्यानी, अत्यंत खंबीर पाठिंब्यानी ती पणजी आणि फोंडा येथे 3 शोज त्याचे होणार आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की एक निर्णय स्वतःसाठी हे नाव असलेली फिल्म चॅरिटीसाठी सुद्धा त्यातून जनरेट होणारा जो काही एक धनाचा भाग आहे, पैशांचा भाग आहे, तो संजीवन सोसायटीसाठी देण्यात येणार आहे. या चित्रपटाबद्दल आधी काही वाचलं ऐकलं असेल मला माहीत नाही, पण कदाचित काही चुकीच्या गोष्टी पोहोचू शकतात, कारण बघणाऱ्यावरती अवलंबून असतं त्यांनी काय चित्रपटातनं घ्यायचं. हा चित्रपट सरोगसीवरचा नाही, डॉक्टर्सच्या आयुष्यावरचा नाही, हा स्पर्म डोनेशनवरचा नाही, विषय वाटला तरी बोल्ड तेवढा नाही, कारण हा प्रत्येक माणसाच्या एकमेकांबरोबरच्या नातेसंबंधांशी निगडीत विषय आहे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. हायच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.